खातीर हांव आमचे वेलसांव पाली पंचायताक सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच हांकां कालजातान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज हांगासर ताणें वेलसांव पाली हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल बोर्डाचो आनी लोकांक जे फेसिलिटी कितें आमच्या खादी बोर्डान मेळटा त्यो आमकां लोकांक पावोवपाक जाय आनी एक्सप्लेन करून सांगप आमच्या डिपार्टमेंटान कसली स्किमी आसा त्यो सांगपाचें म्हटल्यार कशी बघता तरी आसतना म्हाका जाय आमचे जे यूथ ते फुडें येवपाक जाय कित्याक हे चडशे म्हाका सामकें यूथ फुडें येयलें जाल्यार आमकां चड बरें पडटलें कित्याक तुमकां खबर आसा सगळे आमचे गोवोरमेंटा कडेन सगळ्यांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जायना ताका लागून ह्यो स्किमी दवरल्यो आसा आनी स्किमीचे म्हाका दिसता आमचे जे युथान तशें बाकीच्या लोकांनी हो फायदो घेवपाक जाय की कसोय बिजनस करतलो जाल्यार आमचे आतांच पावलून सांगलां आनी आमचे उमेशी आमचे म्हजो स्टाफ जे आसा तेवूय तुमकां एक्सप्लेन करून सांगतले कसले कसले आमचे स्किमी आसा त्यो पूण हांव मागतां जे आमचे यूथ ताणें फुडें सरपाक जाय ज्यो ज्यो स्किमी जावं म्हाका दिसता ह्यो आमचे कितलेशे यूथ आसात आनीक हे डिपार्टमेंटाक 50 लाख सुमार आमी सँक्शन करता कसली तर तुमी स्कीम काडपाक जाय कसली तुमकां स्कीम घेवपाक जाय जाल्यार 50 लाख देखून आमी हे स्किमींतल्यान आमी लोकांक दिवपाक शकता हांव मागता तुमी सगळ्यांनी फुडें येवचें आनीक ज्यो स्किमी कितें आसा त्यो तुमी लोकांच्या घरान पावयच्यो अशें म्हणून मागणी आसा ऑल गोवा लेवलाचेर पयर फाटीं हांवें सांगलेलें तुमी केन्नाय कोणाकूय तर तुमकां जाय एक अवेरनेस कॅम्प बी घेयलो आमच्या खादी बोर्डाचो जाल्यार आमी एनी टायम येवन आमी हो तुमकां पावोवपाक शकता हांव मागता तुमी बाकीचे पंचायतान ऑल गोवा लेवलाच्या पंचायतान असोच तुमी अवेरनेस करचो आमचे स्टाफ आमी केन्ना खंयच्याय टायमार रेडी आसतले हो तुमच्या विलेजान पावोवपाक लास्ट टायम रिस्पॉन्स मेळ्ळो आयज तेंची बॉक्सान सर्टिफिकेट येयल्या म्हण आयकता ती सांगता लास्ट टायम आमी कोणताली बी किपिंगाचो जो प्रोग्राम दवरलो तेन्ना भरपूर आमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी आयज ताचो आमी सर्टिफिकेटूय तांचे दितले आनीक अशें दुसऱ्या गांवांनी जावचें हें म्हजें मागणें सर ओवरऑल कसो रिस्पॉन्स लोक येतात स्किमी घेवपाक जावं कितें जाता लोकांक तितले अवेरनेस जे मेरेन अवेरनेस जायना ते मेरेन लोक येवपाक भरपूर त्रास जाता अशें म्हाका दिसता कित्याक हांव आतां 1 वर्स जालां पळयतालो पूण मातशें फाटीं फुडें स्वता यूथ दिश्टी पडना चडशे हांव मागता युथा लागीं तुमी फुडें येवन ही सबसिडी 30% सबसिडी आसा जेन्ना तुमी 1 लाख काडलो जाल्यार 30,000 तुमकां सबसिडी आसा गव्हर्मेंट खादी बोर्ड तुमकां सबसिडी दिता ही तुमी यूज करपाक जाय आता कितें बिजनस करता आतांच सांगलां 102 आमचे आयटम आसा तितले तुमी खंयचे आसा तुमी सिलेक्ट करून तुमी बिजनस करपाक शकता सगळे आमी गव्हर्मेंट जॉब दितलो अशें ना हांव मागता सगळ्यांनी भायर सरून ही स्किमीचो फायदो घेवचो पुलीस वाचयता हांव आज आमचे MLA बोमातोल बाजार कोंताली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या एक ताका एक सरकारान एक खादी बोर्डाचो पोर्टफोलियो दिलो आहा आनी हे उद्देशीन हांव एक मेंबर आहा खादीचो सो म्हाका खूब उमेद दिसली आमच्या चेअरमॅनान आनी MLAन हो खादी बोर्डाचो प्रोग्राम आमच्या पंचायत लेवलाचेर आज हिंगा घडोवन जाता आनी हांव देवरकर म्हणटा आमच्या सरपंचाक तेंच्या सगळ्या पंचायत बोर्ड की हो एक लोकां मदें पावोवपाक हो एक प्रोग्राम खादीचो सो तेणें आमकां एक संदी दिली आनी हो कार्यक्रम मुखार व्हरपाक तेन्ना हांव एक मेंबर आमी पळयताय डायरेक्ट तुमचो चेअरमॅन जो इतलो कोशिश करता हो प्रत्येक लोकांच्या घरान पावोवपाक कित्याक हितून जायत्यो स्कीम आहाय आनी आमचे इन्स्पेक्टर आहाय खादीचे तेय येवन तुमकां सगळ्यांक दाखयतले आनी एक पाटी कर्जंतान आमच्या चेअरमॅनाक आनी MLA कर्जंतान जे वर्कर म्हणटा हो स्वेग सगळे कडेन तो पावयता आनी तेच भाशेन हांवें म्हणला ते भाशेन पंचायतान तेजो फायदो घेयला आनी हो लोकां पयलीं पावतलो अशें म्हणून कर्जंतान तुमकांय मिडियाक जे वर्कर म्हणटा कित्याक तुमी येवन हो इशू मुखार पावयताय हो प्रोग्राम मुखार पळयताय त्या कारणान सर लास्ट टायम सेम तुमचे ऑफिसान दवरतना बरो तुमकां रिस्पॉन्स मेळ्ळो and then you decided that you will take it to all the panchayats. So what do you think about today? सर हेंचे आमी आमचे मिटिंगेकूय चेअरमॅन आमचो उलयता की ताका जाय सगळे कडेन हो प्रोग्राम पावलोलो आनी त्या पासत तेणी म्हणला पंचायत लेवलान तरी ही वेवस्था केली तो आमकां बऱ्या पडटा हो मुखार पावोवपाक आनी जशें आमी गेले फाटी सरान जो प्रोग्राम केल्लो ट्रेनींग दिल्लें तांकां आज तेंची बॉक्सां येयले हानी बियाची ती आमी दिल्ली आहाय थोड्यांक जो सर्टिफिकेट
आतां ते सर्टिफिकेटूय दितले तेंचें ट्रेनींग जालां सरा आतांतल्यान आज कादी बोर्डाचे ते लोकांक सर्टिफिकेटूय पावतले जे तो काम कोता तेजो आमकां फोड दिश्टी पडटा गोंयाभर तुमकां कसो कितें रिस्पॉन्स मेळटा आनी तुमी लोकां कडेन कितें आमचे मागता म्हणल्यार कितें आसा आमचे 2 स्किमी आसा एक PMGP आनी एक एनिमिशन PMGP एका आमी जवळ जवळ 25 to 35% आमी सबसिडी दिता आनी एनिमिशन म्हणटा पळय न्ही ती आमी SC ST आसा ताका 95 जनरल कॅटेगरी 90% सबसिडी लावता 90%. ट्रेनींग केली जाल्यार ताका आमी घेता ट्रेनींग सर्टिफिकेट मेन लावपाक जाय ताका आनी आमकां आतां गोंया म्हणटा तो आमी आतां सगळे गोंया भोंवता पूण आमकां बरो रिस्पॉन्स गावता आनी बरे लोक आमकां खुबशे युनीट आमी दिल्ले आसा तरेवार युनीट आसा खूब युनीट आसा आमचे जवळ जवळ 100 वयर आसा म्हणून लोकांनी तेंचे बेनिफीट आसा बेनिफीट घेता आनी तेजे कारणान लोक आमचे कडेन येता 35% to 25% आमी सबसिडी